मडगावा आणि सांग्यावेले नगराध्यक्ष बदलल्यात। मडगावचो आर्थूर डिसिल्वाक देऊन दयानंद देऊलकार नगराध्यक्ष जालो। सांग्यार आग्नेलो डिकोस्ता नवो नगराध्यक्ष जाला। मडगाव भाजपाकडच्यान काँग्रेसीकडेन गेला। सांग्यार मात भाजपाचे नगरसेवक आळीपाळीन नगराध्यक्ष जातात। मडगाव नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षाची शुक्रारा वेंचणूक जावपाची आशिल्ली, मात दयानंद देऊलकाराचो एकूच अर्ज आयिल्ल्यान तो नवो नगराध्यक्ष म्हूण बिनविरोध वेंचून आयलो। आर्थूर डिसिल्वाक देंवयल्या उपरांत नगराध्यक्ष पदाचे पद रितें आशिल्लें। I have been given 11 set of nomination papers, wherein chairperson candidate was Deulkar, and 11 other separate councillors have proposed his name. As there was no any other person than Deulkar in favor of the chairperson's election, I have declared him as an unopposed chairperson of Margaon Municipal Council. फॉर्म रावले माझे बरोबर आणि माझी त्यांनी कॅन्डिडेचर प्रपोज केलं बघा. सो आय थँक देम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट ऑल द 11 काउन्सिलर्स हू सपोर्टेड मी. ऑल्सो आय थँक आमचे मडगावचे आमदार बाब दिगंबर कामत, तसे फातोडीचे आमदार बाब विजय सरदेसाय. सांगेची नगराध्यक्ष चांगुणा साळगांवकारान आपलो कार्यकाळ सोंपल्या उपरांत नगराध्यक्ष पदाचो राजिनामो दिल्लो। नवो नगराध्यक्ष म्हणून आग्नेलो डिकोस्ता आता बिनविरोध वेंचून आयला। सत्ताधारी नगरसेवकांनी सांग्याचे नगराध्यक्ष पद फिरते दवरला। दर एकलो आळीपाळी नगराध्यक्ष जाता। सांग्याचो आमदार सुभाष फळदेसाय बसकेक आशिल्लो। There's one single nomination for Agnello H. DeCosta, duly nominated for the post of chairperson. I declare Sri Agnello H. DeCosta to be elected the post of chairperson of Sangya municipality unopposed. मडगावच्यान रिपोर्टर समीर भट आणि सांग्यावेल्यान मयूर नाईक. मराठी राजभाषेचो प्रश्न 27 वर्सां पयलींच सुटला अशें विधान करपी मगो पक्षाचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकारान बेगोबेग मगो पक्षाच्या अध्यक्षपदाचो राजीनामो दिवचो अशी मागणी मराठी राजभाषा आंदोलनान केल्या। ढवळीकारान मराठी मोग्यांची माफी मागची अशी मागणी आंदोलनाच्या फुडाऱ्यांनी केल्या। मराठी राज्यभाषेचो प्रश्न 27 वर्सां फाटीं सुटला जाल्यार मोगो पक्षाक स्पष्ट बहुमत मेळ्ळ्यार मोगो पक्ष मराठी राज्यभाषा करतलो अशें निवेदन 4 दिसां फाटीं मोगोचो कार्याध्यक्ष आदोगात नारायण सावंत आनी हेरांनी कशें केल्लें असो प्रश्न मराठी राज्यभास आंदोलनान केला। मगो पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष आणि बहुजन समाजाचे उद्धारकर्ते भाऊसाहेब बांदोडकर याचाही त्याने अपमान केला आहे। या पापाचे प्रायश्चित म्हणून त्यांनी ताबडतोब मगो अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा आणि भाजपाच्या कळपात सामील व्हावे। मोगो पक्षाचो अध्यक्ष सहकार मंत्री दीपक ढवळीकारान गोंयांतल्या मराठी प्रेमींची क्षमा मागची अशी मागणी गोरा ढवळीकारान केली। अशा प्रकारे जे दीपक ढवळीकरांनी विधान केलंय हे सर्व आमच्या बहुसंख्य मराठी माणसाचा अपमान करणारे असं मला वाटतं आणि म्हणून एक तर त्यांनी त्याबद्दल माफी मागितली पाहिजे। मोगो पक्षाचा राजीनामा तर त्यांनी दिलाच नाही, कारण त्यांचं सगळं घटनाद्रोहीत दिसतंय। इतले मजगती राजभाषेचो प्रश्न 27 वर्सां फाटीं सुटलो काय लोक राजकारण करपा खातीर आशावाद उस्तितात अशें मोगोचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकार म्हणटा। भाषेच्या प्रश्नाचेर क्लॅरिटी दिली, आता जे कोण तुमचेर टिका करतात तांणी हो वाद उस्तून काडचो न्ही अशें तुमकां दिसता काय? डेफिनेटली दिसतात जाल्यार वन ऑफ द राजकीय स्टंट करपाक सोदता ते, तांकां खबर आहा राजकीय स्टंट म्हणून। जेन्ना ते दुसऱ्याचेर बाण दवरून भाषेचो वाद काडटात तेन्ना तो राजकीय स्टंट आसा अशें म्हाका दिसता। तुम्ही कटू राजकारणी हे स्टंट करता अशें म्हळ्या भाशणात हे कटू राजकारणी कोण विष्णू वाघ बी असले ना, रवी नायक आनी तेंचे सहकारी ते दिसता ते आज मराठी भाशेचे हेका। You think they would be successful? They would be successful in their stand? एक तर विषय सोंपला न्ही, तो सगळ्यांनी मान्य केला। दिनेश करपे प्रुडंटा खातीर। उत्तर गोयचे खासदार श्रीपाद नायकाचो 60व्या वाडदिसा निमतान गोय सरकारान नागरी सत्कार करपाचें थारायला। 18 ऑक्टोबराक पणजे हो सत्कार सुवाळो जातलो। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान बिरेस्तारा ह्या सत्काराची घोषणा केली। श्रीपाद आनी आपणा मदीं कसलेच मतभेद नात अशें पर्रीकारान परत एकदा उलोवन दाखयलें। श्रीपाद आनी आपलो स्वभाव पळयलो जाल्यार पक्षा भितर सारको समतोल तयार जाता अशें पर्रीकार म्हणटा। 60 वर्सां पूर्ण जाता राजकारणांतली जवळ जवळ म्हाका दिसता 35-36 वर्सां राजकारणांत
त्यांनी घातलेले त्यामुळे सगळे मित्रमंडळी कशें दिसलें की तांचो एक नागरी सत्कार हो घडोवन हाडचो 18 ऑक्टोबर पणजे कांपाल इतले प्रयत्न आसा ताका लिडर ऑफ ऑपोजिशन श्रीमती सुषमा स्वराज येवची म्हणून आमंत्रण सगळ्यांक दितले पण मोदीचे सांगपाक येना कारण ताजे शेड्युल्स देशभर धरले सुषमा स्वराजाक हाडपाचो प्रयत्न आसतलो आमचो श्रीपादाचो सगळ्यांत पयलो पॉझिटीव पॉयंट म्हणजे तो मनीस जोडपाक एकदां जोडलेलो मनीस सट करून तोडप ना हें ताजें सगळ्यांक व्हडलेपण जातून भितर अनेकदां ताका डिस्कम्फर्ट जालो सुद्दां तो एकोमोडेट्स पीपल म्हज्यान श्रीपादाचे प्रॉब्लेम कांयच ना बेजिकली जेन्ना दोग जाण पळय काम करतात तेन्ना दोग जाण एकामेकाक कॉम्प्लिमेंटरी आसचें पडटा श्रीपाद आनी म्हजो नेचर हो एकामेकाक कॉम्प्लिमेंटरी आहा ऑलवेज देर आर सर्टन इश्यूज वीच ही कॅन टॅकल बेटर वीच आर माय विकनेसीस एखादो मनीस मातसो दुखावलो जाल्यार तो ताका सहजपणे हँडल करूंक शकता ही कॅन approach him much better. So I compliment him for his qualities. It's his birthday. I wish him, and we all want to forget minor small irritants which are there, and we all want in a very from our heart we want to प्रदान केल्ले जे पळय कॉन्ट्रिब्युशन आसा ते लोकां समोर हाडप हो आमचो भितर हेतू आहा. फार्मागुडयेर कटमगाळीत कम्युनिदादीचे जमनीर हावसिंग प्रकल्प येता म्हूण थळावे विरोध करतात. 9 ऑक्टोबराक विधानसभेचेर मोर्चा व्हरपाचे थंयचे जनजागृती मंचान थारायला. मुख्यमंत्र्या सावन उपजिल्लोधिकाऱ्या मेरेन सगळ्यांकडेन कागाळ करूनय प्लॉटाचें काम चालूच आसा असो आरोप गोविंद गावडेन केलो. मात फोंडे उपजिल्लोधिकाऱ्यान हे प्रकरणाची चवकशी चालू केल्या. फार्मागुडी वाठारांत कोमनीदाद जमनीचेर येवपी बेकायदा प्रकल्पाक थळाव्या लोकांनी खर विरोध केला. ह्या प्रकल्पात सगळे जाण घुसपाल्ल्यात असो आरोप गोविंद गावडेन केला. आज जे दिसापासून कंप्लेंट्स लॉन्च केल्ली आसात त्या दिसापासून सगळे वेगळे नाना तरेचे काम कन्स्ट्रक्शन ऑफ रोड्स इरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल पोल्स कनेक्शन ऑफ वॉटर ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी त्या प्लॉटा खातीर किंवा सब डिव्हिजन लँड्स करपा खातीर दिल्ले आसात. हातून हो डेप्टी आमचो सरळ आरोप आसा की हो डेप्टी कलेक्टर्स इवन नॉर्थ कलेक्टरान आमकां जर सांगलें जाल्यार ऑल आर इनवॉल्वड इन दीस स्कॅन्डल. गोंयची विधानसभा 9 ऑक्टोबराच्यान सुरू जाता आणि ह्या विधानसभेच्या काळात प्रॉबेबली ऑन 9 ऑक्टोबर सबंद गावडी 10 जाण समाज बांदोडेचे नागरीक आणि जनजागृती मंच गोंयच्या विधानसभेचेर धडक मारतले आणि फक्त आमी त्याच बरोबर जे SP नॉर्थ जो आसा तेकाय ह्या संदर्भात आमी कागाळ दितले. फार्मागुडी वाठारांतली ही जमीन येणे कशी जाली हाची सध्या चवकशी चल्ल्या अशें फोंड्याचो उपजिल्लोधिकारी जॉन्सन फेर्नांडीसान सांगलें. Proceedings of illegal conversion as against the person पयलीं तिणी कोणाचें भंडारेन तागेलें नांव आशिल्लें भंडारेन कोणाक आपूण ती जमीन ऑलरेडी कोणाक विकल्या. सो वी हॅव ऑलरेडी इश्यूड नोटिसीस ऑन दॅट पर्टिक्युलर पर्सन एंड proceedings आर गोईंग ऑन इन रिस्पेक्ट ऑफ illegal conversion as against the person who is present doing the activities. प्रुडंटा खातीर फोंडेच्यान विवेक प्रभू. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.